रस्त्यादेगीक वेवसाय करपी पर्वरेच्या थळाव्या लोकांक आरटीओ छळटात असो थळाव्यांचो आरोप आसा। हीच कागाळ घेवन पर्वरेचे थळावे मंगळारा आरटीओ कार्यालयांत पावले। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। हांव नुस्तें विकतालें, म्हाजी वॅगनार आसा। एक्चुली हांव तेन्नाच आयिल्लें आनी सरी तेन्नाच येयले। कितें करूया आतां तेंच्यांनी आमचे दीस अशें आयला। आमी एक्चुली गोंयकारां रावता इतली वर्सां जालीं आमकां हेल्प कोणा कडल्यान सारको ना। सर आमकां सदांच पावता, कितें आसलें की रमण सर आमकां सदांच पावता, राघवेन सर आमकां सदांच येता, फाटीं फुडें कितें आसलें आमच्या फाटीक सदांच रावता। म्हणून आमी तांच्या कडेन गेले की बाबा कितें आसा हें सर मातशें पळया म्हणून। वी कॅनॉट एफोर्ड दीस मच एमावंट, हार्डली आमकां एक 200 रुपया उरता। आजून हांवें 6 म्हयने जाले आमच्या भुरग्याची स्कुलाची फी भरूंक ना। सिच्युएशन हें गोवोरमेंटान एक्चुली पळोवंक जाय की कशें सिच्युएशन आसा त्या हिसपान तुमी दिवंक जाय। इवन ऑन द रोड दे आर लोकल रोड भितरल्या रोडार तेमी उबे रावता आनी हेल्मेटाक पासून फायनी दिता। लोकांनी इतली कंप्लेनी दिल्या, फ्रुटांक पासून आमी सांगता लोकांनी इतली कंप्लेनी दिल्या म्हणटा न्हू। लोक म्हणटा रोड सायडीन बिजनस करता। आतां लोक मार्केटान वयचे ना, तांकां एक भंय पडला आसतलो की कोवीड स्प्रेड जायत म्हणून। तुमी मार्केटान वयतले जाल्यार तुमकां मार्केटान वयतलो तेन्ना कोवीड आसा वा ना सांगून येतलो ना न्हू। दीस इज ऑल आमकां मातशें कितें तरी हें करा सर। सरान हें केलां, सगळें केलां आमकां रावन सरान सगळें केलां। सपनील बाईनय आमकां रुपेश बाईन आमकां ऑलरेडी परमिशन दिला पंचायतीच्यान। हे कोण खंयच्या मनशान हे कंप्लेन केला तो मनीस मातसो येवचो फुडें प्लीज। तुमी कोण हू इज द पर्सन कंप्लेंडी, प्लीज कम फॉरवर्ड। वी वॉन्ट टू नो वॉट इज युअर प्रॉब्लेम विथ द गोवन्स। आयज ते आरटीओ येवन पर्वरी जो मार्केट आसा जो आमी पंचायतीन तांकां एक जागो आमी करून दिल्लो स्पेसिफाय, आनी तांकां पंचायती वतीन लायसनां बिसनां सगळीं इशू केल्लेली आसा। आनी ह्या पॅन्डेमीक टायमार सामकी परिस्थिती लोकांची बिकट जाल्लेली आसा। म्हणटकूच आमी आमच्या लोकांक गोंयचे जे ट्रेडिशनल लोक आसा ते पोटा पाणया खातीर खंय खंय वयता म्हणून ते थंय कितें आपल्याचें नाल्ल म्हण किंवा नुस्तें म्हण तें घेवन विकून आपल्याची जी फॅमिलीची जी कितें डेली जे हें आसा ती भागयता। तेन्ना हे आयज आरटीओ येवन तेंच्यांनी आयज आमचे जे लोकांचेर एटॅक केल्लो आसा आनी तांकां फायन दिल्लो आसा। आनी आतां आमी हांगा येवन आरटीओ ऑफिसान येवन सगळे जाण आमचे जे ट्रेडिशनल जे लोक नुस्तें विकता, नाल्ल विकता किंवा आमचो झेडपी आसा ते आयज येवन आमी विचारले बाबा तुमी हे कित्या खातीर केला काय म्हणून, तुमी अचानक कित्या खातीर फायन इम्पोज केला। तेन्ना जेन्ना पंचायतीचें लायसन आसा सगळें आसा तेन्ना आमकां कळोन चुकलें की हो गोवा स्कॅन म्हणून कितें गोवा कॅन म्हणून कितें जी हे आसा NGOs आसा तेंच्यांनी आरटीओन कंप्लेंट दिल्लेली आसा की इल्लिगल जे कितें बिजनस आसा ते रस्त्यार हे कडेन ते कडेन चालू आसा म्हणून। तेज्या खातीर ते आरटीओच्यान एक्शन घेवपाक येयलेले ना। सद्या पयलीं ते आतां म्हणटा की आमकां म्हाका अशें दिसता की पर्वरीत ते टार्गेट करता, कित्याक पर्वरीत फायन मारलेलो अशें हे हांवें पयले फावटी पळयलां। कित्याक आतां सद्या प्रत्येक हायवेचेर प्रत्येक हायवेर आयज नुस्तें म्हण किंवा नाल्ल म्हण कितें तरी विकता तेन्ना केन्ना पेपरारूय पळोवंक ना आनी तुमकां जर खबर आसतलें की कोणाचेर फायन मारलेलो आसा म्हणून। म्हळ्यार पर्वरीत कित्याक टार्गेट करता तें म्हाका अजून कांय खबर ना। जेन्ना पंचायतीच्यान तांकां लायसनां आमी सगळ्यांक इश्यू केल्लेली आसा। पर्वरी म्हणून मेन्शन केला पर्वरी म्हणून मेन्शन करूंक ना, म्हळ्यार तेंच्यांनी अख्ख्या गोंयचें मेन्शन केलां। म्हळ्यार म्हाका खबर ना की फक्त पर्वरीत कित्याक लागता म्हणून आरटीओ हें म्हाका समजना।